नमस्कार, गोवंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. हांव दीप्ती काकोडकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. रायबंदरा स्मार्ट सिटीचे काम सुरू असताना एका कामगाराक चिड्डून दुर्दैवी मरण आनी एका कामगार गंभीर जखमी. धुळेर हांगाचो 15 वर्साचो विद्यार्थी फाटल्या सोमारच्यान आसा बेपत्तो. शाळेन वता अशें सांगून गेल्लो विद्यार्थी अजून मेरेन आयलो ना घरा. सोलर लायटीची निर्मिती जावप फुडाराची गरज आसा, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचें म्हणणें. गोंय सरकाराक करचोच पडटलो वाघ संरक्षीत वाठार घोशीत, म्हणटा केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश. परतीच्या पावसाचो राज्यात दणको, झाडां पडली, लायटीचे खांबे जाले आडवे. आनी रिवणा बाजारात हार्डवेराच्या दुकानात तर पुणे शिगांव पंचायतीत कोयराच्या शेडीक लागलो उजो. आता खबरो विस्तारान. शेळपे धुळेर हांगाचो 15 वर्साचो विद्यार्थी फाटल्या सोमारच्यान बेपत्तो आसा. सोमारा शाळेत वता अशें सांगून गेल्लो हो विद्यार्थी दनपरां घरा आयलोच ना. तशेंच त्या दिसा तो शाळेंत लेगीत वचूंक ना अशें ताच्या आवय बापायन सांगलें. हे विशींची कागाळ म्हापशा पुलिशेन केल्या. सकाळी इस्कॉलाक वयता म्हणून सांगला न्ही, तो अजून पासून तो काय घरा पावूंक तरी आमी एक्स्ट्रा चार्जीस आसता हे क्लासीस आसता न्हू, ते क्लासी आहा म्हणून आमी ते 4 मेरेन रावले. आनी मागीर 4 सुमार आमी फोन केल्या उपरांत ती म्हणजे टीचर आहा ती म्हणटा कितें आतां सुटला आनी पावतला, आतां मेरेन पावतला म्हणून सांगला. मागीर हेड मास्टरान सांगला ती, आनी टिचरी वांगडा आसली. मागीर ती कितें एज थोडो टायम लागतला, तो म्हटलं आमी म्हणलें आसोया म्हणून येता म्हणून. मागीर आमी तेंच्या तितून हे केलं 5 मेरेन केलं. 5 उपरांत नंतर आमी मागीर धांवपळ केला ह्या वटेन वचोंक पयला इस्कॉलान सगळें. त्या इस्कॉलांतल्यान कांय जावंक ना. मागीर इस्कॉलान म्हणटात की भुरगोच येवंक ना. तो उग्गी आसला तो सांजच्या टायमार, मागीर 2 दीस उग्गीच आसला तो. 2 दीस उग्गी आसला. मागीर येल्या उपरांत तो भायरसून येला न्हू, मागीर आनी उग्गी सारकाच उग्गी जाला. आनी मागीर तेणी कितें केलां जेयला बिला आनी मागीर दिसल्या उपरांत मागीर तो सकाळी उठल्या कितें उदीक बिली भरपाचें आसता तें भरलाय बिरलाय. आनी तो मागीर आपल्या आपूण च्या बी दवर म्हळ्यार च्या बी हे केला. च्या घेवच्याच पयलीं तो भायर आमी भितून आल्या उपरांत तो भायरच्या भायर हे गेला. स्कूल युनिफॉर्माचेर गेला ना साध्या कपड्याचेर सकाळी भायर सरला ना. ही भितून येयली न्हू, भितून इस्कॉलाचे भायर थोडे कपडे असतात आनी भितून थोडे असतात. मागीर ते भायल्या घालून गेला अशें दिसलें. एक टी शर्ट आहा, वयर ग्रे कलरची हे आहा आनी सकयल व्हायट आनी ग्रे कलरची पॅन्ट आहा. ते म्हणटात कितें तो 2 दीस सांगता आपूण म्हणजे इस्कॉलान 2 दीस म्हणजे शुक्रार आनी शेनवार सांगता आपणाक परीक्षा जड जाता हे शिकपाक आनी आपूण इस्कॉल सोडटला इतकेंच सांगलां तें. आनी फुडलें काय सांगूंक ना तेणी. पयलींच्यान तरी फास्ट जायतच आसला तो. फेल अशी केन्ना जावंकूच नासला. फेल म्हणजे हय केन्नाच ना तो. तेच काय कळना. मागीर तो उगीच पडला 2 दिसान. शुक्रवार आनी शेनवार तो थंडच आसला. मागीर आयताराय थंड आसला तो. आनी सोमार हेणी हे केला अशें ना. ते फोनार जे लॉक बी आसले इंस्टाग्रामाचेर ते कांयच कळोवंक मेळोना. आनी मागीर आमी ते एक कंप्लेंट जाल्या उपरांत पुलिशीन तेणी मोबायल भुरग्याचो मोबायल तेंच्यांनी घेतला. म्हणजे कितें म्हायती मेळटा जाल्यार अशी.
केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान वीज पुरवणे बाबतीत गोंय राज्य स्वयंपूर्ण करपाची सरकाराची मोख आसा. सोलर लायटीची निर्मिती जावंक फुडाराची गरज आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत लायटीची अंडरग्राउंड केबल घालतले ह्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. ह्या सुवाळ्याक वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे सयत आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांत लायटीची अंडरग्राउंड केबल घालपाच्या कामाचेर 9.5 कोटी रुपया खर्च करतले. भाई शेख टेप म्हणजे लायटीक पावरा खातीर बाकीच्या राज्याचेर डिपेंडंट उरपाक जायना. सोलार पावर प्रोजेक्ट हे तुम्ही गावात असलेली पडीक जमीन म्हणजे जिचो कांयच उपयोग जायना, कोमुनादी बेश्टेच पडून आसात, कोमुनादीन ठराव घेवपाची गरज आसा. सोलार लायटी खातीर प्रोजेक्ट दिवपाची गरज आसा. देवस्थानच्यो जमनी आसत जाल्यार देवस्थानांकूय इन्कम जातले. देवस्थानाक तुमकां पयशे इन्वेस्ट करपाची गरज ना. आमी कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑन बोर्ड घेतल्या, तेच कॉन्ट्रॅक्टर येवन पयशे इन्वेस्ट करता. देवस्थानाक आनी कोमुनादीक एडिशनल इन्कम जातलो. नाय जाल्यार बाकीच्यो जागा लोक एनक्रोच करूंक मेकळे आहा. ताच्या पेक्षा अशा पद्दतीन देवस्थान कोमुनिदान हांकां इन्कमूय जनरेट जावपाक शकता. तुमी एक स्टेप फुडें येवपाक जाय, जेणे करून आमच्या भुरग्यांक थंय कामूय मेळटलें, सोलार लायट जनरेटूय जातली, लोकांक म्हणजे देवस्थान आनी कोमुदात हेका इन्कमूय मेळटलें. पंचायती सुद्दां आपल्या हेजेर सावथ गोवांतली आमची फाटल्या दिसांनी एक पंचायत तेच्यांनी पूर्णता सोलार गेले, तेच्यांनी हार्डली एमपी पयशे इन्वेस्ट करून सोलार पावर घातली, ते गेले. पंचायतीन सुद्दां अशा पद्दतीन सोलार पावर घालप आनी तुमी इनिशिएटीव्ह घेवन बाकीचे सगळे कोण कोमुनादीचे बाकीच्या सगळ्या मनशांक फुडें काडून अशा पद्दतीच्या सोलार प्रोजेक्टाक वचपाची गरज आसा. आमी ह्या सगळ्या विशयांतल्यान हांव फक्त वयता आसतना एकूच सांगता, प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचे अभिनंदन करता, कारण हे पयशे म्हाका फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा गव्हर्मेंट इतले युपीए सरकारांनी 50 वर्सां त्यांनी भारतांत राज्य केलें, पूण केन्नाच असो पयसो आमकां मेळूं ना. आनी फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ आमच्या भारतांत गोवा राज्यात पयले फावट सादारण 289 कोटी रुपया आमी हाडले. आनी इतलेंच न्हय, आतां आमी 1000 कोटीचे प्रपोजल येता त्या डिसेंबराक मूव जाता आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता सादारण 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्राउंड केबलिंग ST लायन ज्यो आसा, ST लायन त्यो आमी घालतले. मित्रांनो, एक लक्षात दवरा, तुमकां सुद्दां याद आसतली 1965 सबंद गोंयांत परिवर्तन जालें आनी त्या वेळार हे LT कंडक्टर आनी ST कंडक्टर आशिल्ले ते घातिल्ले आनी तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी आज डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसा आनी सबंद गोंयांत आमी ते LT आनी ST चेंज जाता. आयज देवीच्या ह्या प्रांगणांत आनी पवित्र अशा ह्या नवरात्री उत्सवाच्या दिसा आमकां गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आनी गोंय राज्याचे माननीय वीज मंत्री यांच्यानी आमकां ही नवरोत्सवाची भेट दिल्या अशें हांव म्हणूंक शकता. आयज तेंच्या प्रयत्नान जे ह्या गांवाचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, प्रामुख्यान हांव वीज खात्याचो उल्लेख करता. ह्या वीज खात्यान आमकां जेन्ना आमी ह्या पदाचो पदभार सांबाळ्ळो, आयज पासून जवळ जवळ 50 कोटीची कामां पुराय जायतली आनी आमकां वीज मंत्र्यान एक उतर दिल्लें आसा, एका फायनान्शियल वर्सा 100 कोटीची कामां मय मतदारसंघान आपूण करून दितलो. अशें जर हे जर 2 वर्सां 3 वर्सां जर चालू उरलें जाल्यार मय मतदारसंघातली सगळी विजेची जी प्रॉब्लेमां आहा ती पुराय कंप्लीट जातली अशें आमकां खात्री आसा. रायबंदरा स्मार्ट सिटीचे काम चालू असताना रस्त्याचे फटीत चिड्डून एका कामगाराचो दुर्दैवी मृत्यू. दुसऱ्या एका जखमी कामगाराचेर GMCत उपचार चालू आसात. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या नावान सगळेच बोवाळ मारतात. फकत रस्ते खणून घालप हेच स्मार्ट सिटीवाल्यांचे काम म्हणून लोक तिडकल्यात. एके वटेन ही अशी परिस्थिती असताना सोमारा स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार एक दुर्दैवी घडणूक घडली.
रायबंदरा मातीचे डिंगारे पोंदा 2 कामगार आडकून पडिल्ले, तातूंतल्या एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार दुसऱ्याक काडपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयलें. ताचेर बांबोळेच्या जीएमसीन उपचार सुरू आसात. मॉर्निंग 8:30 सुमार ते 2 जाण लेबर ते माती काडटाले ते एकदम ती हे भितर गेली माती. ड्रेनेज कितली म्हाका दिसता 100-200 मिटर भितर गेला आनी तो एकटो लेबर वयर सरलो काडलो तेंच्यांनी आनी दुसरो लेबर तो भितर अडकून उरलो आनी मागीर तेजी डेथ जाली. ते काम कितें जालें ते माती ओवरलोड जावन ती एक सायडीक भितर गेले. ती ड्रेनेजूय आसा थंयसर आनी ताका गॅप नासले चड ओवरलोड जालें मातयेचो. ते काम तेंचे प्रॉपर हे ना कोण सुपरवायझर ना, ते लेबर बावडे रातचे काम करता, तेच लेबर सकाळचे आसता. ते इट इज डेंजरस. आतां तो लेबर म्हणून गांवचो कोणी आसलो जाल्यार व्हडलो इशू जाता. आतां कितें आहा भुरग्यांच्या एग्जामी आहा तितून आतां हेंच्यांनी काम एक्चुली ते आफ्टर वेकेशनान करूंक घातलें आनी टोटल रोड क्लोज करून करपाक जाय. वन सायडीर काम जायना ते बरें जायना. तांकांय रिस्क आनी लोकांकूय रिस्क ती. एक्चुली आतां ते गाडयो सोडप सुद्दां गाडयो सोडप सुद्दां म्हणजे डेंजरस केस. आज तो एकटो लेबर हे जालो. आतां फुडें आनी तेंच्यांनी प्रॉपर मेंटेनन्स करून हें काम करूंक जाय. हांवें आयकलां आयज गोविंद गावडेन एक CMाक लेटर केला. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी हें आसा की न्ही म्हणून त्यो रोड क्लोज करपाचो सद्या थोडे दीस. तेजेर ते CM कितें डिसिजन घेता तें पळोवंक जाय. आनी आतां पळय ड्रेनेज वॉटर ड्रेनेज आसा ती प्रॉपर ते मेंटेन करतले काय कांय कळना. म्हणजे ह्याच रोडाच्यान ते रोडाक वचपाक तेंचें काम करता फिलिंग करता चल्ले ते. आनी बाकीचें कांय ना. ना कितल्यांकशे जाले ते काही 7:30 पयलीं 6:30 आसता तेच्यान बाकी पडले वयता. तो कितें एक्सपायर जालो ऑन द स्पॉट. आमकां सगळें ब्रेन फेल जालें एक्सपायर जालो 6 दिसां. सो आनी कितें कसो पडलो कितें खबर आहा. सायडीक पडला न्ही तो हे जालो फाटीक कसो तरी तो गाडयेक लागून येयला कितें खबर ना. सकयल गेलो सकयल वतना फुडें तेजेर माती पडली. गोमंतक टीव्ही खातीर यश आडारकर. गोंय सरकाराक म्हादय वाघ संरक्षीत वाठार घोशीत करपा शिवाय आता पर्याय ना अशें ट्वीट काँग्रेसीचे फुडारी जयराम रमेश हांणी केला. हो वाठार म्हादय वाघ संरक्षीत वाठार करपाक राजकीय तशेंच थळाव्या लोकांचो विरोध आसा जाल्यार पर्यावरणीय तज्ञांच्या मनांतल्यान हो वाठार वाघ संरक्षीत वाठार जावपाक जाय अशी ताची मागणी. दोन 2011 वर्सा आपूण केंद्रीय मंत्री आसतना म्हादय वाघ संरक्षीत वाठार नोटिफाय करपाक आपणे हयकार दिल्लो अशें म्हणीत जयराम रमेश हांणी 2011 वर्सा त्यावेळचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक धाडिल्लें पत्र आयतारा एक्साचेर प्रसिद्ध केलें. तशेंच सेगीत टाळाटाळ करीत व्याघ्र क्षेत्राक न्हयकार दिवपी गोंयच्या सरकाराक आतां वाघ संरक्षीत वाठार नोटिफाय करचोच पडटलो अशें जयराम रमेश हांणी म्हणलां. 24 जुलै 2023 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान गोंय सरकाराक म्हादय वाघ संरक्षीत वाठार करपाचो आदेश दिल्लो. हे खातीर सरकाराक 3 म्हयन्याची मुजतूय दिल्ली. ही मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता. जाल्यार मुजत सोंपच्या 9 दिसां पयलीं आनी नवरात्रीच्या सुरवेच्या दिसाकूच आदले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश हांणी गोंय सरकाराचेर म्हादय वाघ संरक्षीत वाठार करपा शिवाय पर्याय ना म्हणून बॉम्ब घाला. 24 ऑक्टोबरा मेरेन म्हादय व्याघ्र प्रकल्प करपाची मुजत सोंपता. जाल्यार सरकाराच्या हातान हो वाठार वाघ संरक्षीत वाठार करपा खातीर फक्त 9 दीस आसात. ताका लागून ह्या 9 दिसांत गोंय सरकार हे विशीं कितें निर्णय घेता तें म्हत्वाचें थारतलें. काँग्रेसचो फुडारी जयराम रमेश हांणी केल्ल्या ट्विटाचेर एक राजकीय खळबळ लागला. तेणे एक म्हादय टायगर रिझर्वाचेर एक संदर्भ लावन ट्वीट केला आनी त्या संदर्भाचेर तेणी हो म्हादय व्याघ्र प्रकल्प आसा तो कंपल्सरी सरकाराक करचोच पडटलो आनी दिगंबर कामतीक 2011 बरयल्लें लेटर तेणी हे ट्विटा वरवीं एक्सप्रेस केला आनी ताका अटॅच केला.
हेतून जयराम रमेशान सरकाराक कंडेम केलाच हे करूंक ना म्हणून टायगर रिझर्व जी नोटिफाय आसा म्हादय टायगर रिझर्व एरिया नोटिफाय करूंक ना म्हणून कंडेम बसून केला आनी ते भायर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉयंट्स बसून कलेक्ट करपाक सुरवात केल्या. तेजें म्हणणें अशें 2011 तेणी दिगंबर कामत जे आदले मुख्यमंत्री आसले गोंयचे, जेन्ना तो मंत्री जयराम रमेश जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो तेणें आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक पत्र बरयल्लें आनी हो म्हादय जी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा ती टायगर रिझर्व म्हणून नोटिफाय करची अशी मागणी केल्ली. पूण कितलींशीं वर्सां जावंक ना, सरकार बदललें आनी जेन्ना विशय म्हादय टायगर रिझर्वाचो येयलो हायकोर्टान सरकाराक ऑर्डर दिली 3 म्हयन्या भितर हो टायगर रिझर्व नोटिफाय करचो. पूण सरकार थंय थांबोंक ना, सरकार सुप्रीम कोर्टान गेलें. पूण सुप्रीम कोर्टान जो हायकोर्टान निवाडो दिल्लो तेजे स्टे दिवपाक रिफ्यूज केलें आनी देखून ऑक्टोबराच्या 24 तारखेक सरकाराक कशें करून टायगर रिझर्व हो डिक्लेअर करचो पडटलो, म्हादय सँच्युरी हो टायगर रिझर्व नोटिफाय करचो पडटलो अशें जयराम रमेशान सांगलें. आतां फुडें ट्विटा कडेन वयताना तेंच्यांनी दिगंबर कामतीचें लेटर अटॅच केल्लें. ते म्हणटात 2011 आमकां चान्स आसलो म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी ही टायगर रिझर्व नोटिफाय करपाक, पूण आमचें सरकार तयार जालें. पूण आतां इतकें करून पासून टायगर रिझर्व नोटिफिकेशनाक ओपोज करून पासून सरकाराक झग मारून आतां टायगर रिझर्व हे करचें पडटा, सुप्रीम कोर्टान स्टे दिवंक ना म्हणून. पूण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा तो ह्या इलेक्शनाक हो आपूण क्रेडीट घेतलो. आमकां लागून टायगर रिझर्व नोटिफाय जालो म्हादय सँच्युरीन म्हणून, हेजें क्रेडीट मोदी सरकार घेतलो अशें तेणें आपल्या ट्विटान सांगलां. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. परतीच्या पावसाचो गोंयभर आयतारा दणको. पेडणे 70 दिवस साखळे धरून राजधानी पणजे तशेंच दक्षिण गोंयांत पावसान वाऱ्या सयत हजेरी लायली. उटंगराच्या पावसाक लागून झाडां पडली, लायटीचे खांबे आडवे जाले. पळोवया गोंयभरचो पावसाचो तडाखो. आयतारा राजधानी पणजे सयत गोंयचे साबार वाठारांनी परतीचे पावसान हजेरी लायली. वारो आनी गडगडाटा सयत पडिल्ले पावसान झाडां आनी लायटीचे खांबे आडवे उडयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शेनवारा मध्यरात्री रिवणा बाजारात हार्डवेअराच्या दुकानाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो. दुकानांतले सगळे सामान उजो लागून गोबर जाला. ह्या दुकाना वांगडा सोसायटी तशेंच आनीक 2 दुकानांचे उज्यांत लुकसाण जाला. कुडचडे उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घटनास्थळार येवन 4 वरांनी उजो नियंत्रणात हाडलो. बिल्डिंग संपूर्ण मोडपाक जाय. आमी मामलेदारा कडेन डायरेक्शन्स दिल्ले आसात की इमिडिएटली येवन ही बिल्डिंग धोकादायक आसा हांगा कोणी इन्स्पेक्शनाक पसून आयलो जर जाय जाल्यार ह्यो वण्टी मातयेच्यो आशिल्ल्या कारणान मातशें मोळ जाले जर जायत केन्नाय पडपाक शकता, जिवीत हानी जावपाक शकता. म्हणून सायडीचे दुकानाक कितें तरी बंद दवरपाक जाय, कारण कोणी हांगा खूब अनसेफ बिल्डिंग आसा आनी ह्या अनसेफ बिल्डिंगे भितर कोणी वेव्हार फुडलो करचो न्ही. खंयचीय शॉप आसली जर जायत म्हणजे प्रामाणीक मत आसा की थंय तांणी
व्यवसायाच्या निमित्तान धोका पत्करचो न्ही अशें मामलेदाराची हांव म्हणटलो की तें सील केलें जर जाय जाल्यार बरें पडटलें. लोकांनी समजून घेवपाक जाय की अशा प्रसंगाचेर एखादे वेळ एक सायडीन कॉलेप्स जाल्लें आसा आनी दुसऱ्या सायडीन आपलो वेव्हार करपाचे रिस्क घेवचे न्ही इतकें हांव सांगता. बाजार एरिया आसा आनी बाजार एरियेंतल्या शॉपांनी राती उजो लागलो. उजो लागतना म्हाका 12:30 सुमाराक म्हाका फोन येयलो की बाजारांत शॉपाक उजो पडटा. हांव तक्षण उठलें आनी हांव येयलें. येताना आमदाराक फोन केलो आनी सांगलें सर बाजारांत सरून लागले मातशें राव आपूण रोखडेच येता आमचें. मागीर सगळीं फायर ब्रिगेड घातले हांगसर. पयलीं तेन्ना हांव येवन हांगसर लोक खूब आशिल्ले. लोकांक पावले आमी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. अर्द वर जाल्यार आमी पावले आनी सांगलें पासून पावता भरपूर दोन फायर ब्रिगेड आनी उजो आठवडे हे जायत ना. अजून करून उजो केलेलो आसा उजो दुखत आसा. लोकांचो खूब सहकार जाल्ले. लोकांक गांवची आहा तेणी बी भरपूर हेल्प दिलो. तसो आमगेलो पंचायत MLDC जनार्दन हेणें बी खूब हेल्प दिली. पण इतलो मोठो उजो आसलो त्या उज्यान करून सायडीची जी सोसायटी आसली ती सोसायटीचे खुबशी हानी जाली. सायडीन जे अनेक शॉप आसले तेंय शॉप जाले. तेजे भायर अनेक शॉप आसले. अशी 4 शॉपां ह्या बिल्डिंगे भितर आसले. 3 शॉपां चडशे वेगळे आसात. सोसायटीचे खुबशे सामानूय बी खुबशे लॉस जाल्ले. पण इतलो मोठो उजो जालो की उजो पालोवयच ना. सादारणशे फायराक उजो पालोवपा खातीर 4 वरां लागलीं. 4 वर एक गाडी न्ही. मागीर आमदाराक परत फोन केला. आमी आमदारान दुसरी आनीक गाडी धाडली. 2 गाडी आनी मागीर सादारणशे शेवटाक सादारणशे एक 4 सुमार उजो पालवला. खंय तरी सगळे जे दोळ्यान गेल्ले आसा तेजे रेकी केली आनी आश्वासन दिलें की खंय तरी एखादो डॅमेज जाला तो खंय तरी आमी व्हरून दिवपाचो प्रयत्न करतले. तशेंच ही जी बिल्डींग आतां कोसळपाचे बेतान आसा ती खंय तरी नवी बांदपाचो प्रयत्न करतले अशें आश्वासन दिल्लें आसा. जेन्ना स्थानिकांनी काल राती 12:30 ते 3 वरां पर्यंत मशगत करून खंय तरी उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो आनी तशेंच तेणी जे कुडचड्या फायर ब्रिगेड आसा तेंकांय कळयलें. ते अर्दवर भितर हांगा येयले आनी सपोज ते अर्दवरान भितर हांगा येनासले ती खंय तरी 4 जी शॉपां आसा हेतून आनी ती जळोवन खाक जाता आसलेली अशें स्थानिकाचें म्हणणें आसा. आनी आतां खंय तरी फायर ब्रिगेडीचे आनी जे स्थानिकाच्या प्रयत्नान हो उजो जो आसा तो पालवल्लो आसा. आतां काही हांगा चालू आसा ते बी हांगा पालोवपाचो प्रयत्न करतले अशें स्थानिकाचें म्हणणें आसा. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. कुळे शिगाव पंचायतीच्या कोयऱ्याचे शेळीक शेनवारा मध्यान राती उजो लागलो. ह्या उज्यात शेळींतल्या मशिनऱ्यांचो गलासून गोबर जालो. हातूंत सुमार 1 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. शेनवारा मध्यराती कुळे शिगावच्या कोयराच्या शेडाक उजो लागलो. हो उजो कोणी तरी लायला असो अदमास पंच आणि सरपंचान उक्तायला. हो उजो शॉर्ट सर्किटान जरी लागिल्लो जाल्यार एका शेडीक लागपाचो. पण 50 मिटराचेर आनी एक बाटल्यांची सेग्रिगेट करून दवरिल्ली शेड आसा ताकाय लागला. ह्या संदर्भात पंचायतीन कागाळ नोंद करपाचो निर्णय घेतला. 1 कोटी वयर मशिनरी ह्या उज्यांत जळून खाक जाला. आमच्या पंचायतीचे MRF शेड आसा तिका कोणे तरी अज्ञान व्यक्तीन ताका उजो लावपाचो काम केला आनी सगळे शेडीचे आमकां सगळे आमची शेड जी आसा ती सगळी 2 एक सेग्रिगेशन प्लांट आसा आमचो. बॉटल्स ज्यो आसा त्यो सेपरेट दवरताले आनी जे बाकीचे बेलिंग करताले ते दवरताले तेका सगळ्यांक उजो लावन दोनी सायडीन दोनी बॉटलीक ते सायडीन दवरताले सेग्रिगेशन करून तेकाय उजो लायला आनी तेकाय उजो लावन आमच्या पंचायतीची ताणें आमच्या सरकाराच्या जी आमची जो इक्विपमेंट आमकां दिल्लो आमच्या कुळे पंचायती कुळे शिगांव पंचायतीक तेजो सामको चूर करून सामको गोबर करून उडयला. तेन्ना हे जे कोणी कृत्य केला तेजे अगेन्स्ट आमी FIR आयज हांगा फायल करपाक हांगा आयिल्ले आसा. आनी आमी तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की हे जे कृत्य केला तेका आमी सामके सोडची ना. कित्याक तेणें जें कितें केलां तें आमी जे लोकांचे जे घराघराक भोंवून जे कितें आमी गार्बेज कलेक्शन करताले आनी ते गार्बेज कलेक्शन करून आमी सेग्रिगेशन करून आमी ते एक सिमेंट फॅक्टरी धाडटाले. एक बेलिंग केले उपरांत आमकां ते 15 टन
आमकां करची पडटा. ते 15 टन जाले उपरांत आमकां गाडी येता, ते गाडयेचेर आमी धाडटाले आनी आमी हें निवळ करपाचें काम आमी करता आसतना हे आमी सगळे बॉडी मेळून जेन्ना एक पंचायत आमकां लोकांनी निवडून दिले, आमी जे काम करपाक वयता आसतना आनी असले जर हाडमेळे करपाचे आनी अशें आमकां जर त्रास करपाचे लोकांनी जर कोणें जर विचार चिंतला आसत ताका हांव सामकें शिटकावणी दिता. कित्याक आमकां आमच्या कुळ्या पुलिसाचेर आनी आमच्या पुलीस स्टाफाचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा. कित्याक हें जें कोणें कृत्य केलां ताका आमी सामकें कितें म्हणटा तें ताका दाखोवपाचें आमचो प्रयत्न आसतलो. सो हो उजो लावपी आतां कोण काय आमकां खबर ना, पूण आमी आतां सद्या कंप्लेन दिल्ली आसा आनी ह्या कंप्लेनीक आमचे जे पुलीस जे PI किंवा PSI आसा ते योग्य तरेन तेंची हें करतले, इन्वेस्टिगेशन करून जो कोण कल्प्रीट आसा ताका सोदून काडचो तेंच्यांनी. कारण अशें परत परत जावपाक फावना. कित्याक इतले जर लाखांची जर मशिनरी ही एका 1-2 वरां भितर काबार जाली जाल्यार आमकां फुडें गव्हर्मेंटा कडेन मागपाक सुद्दां हें जातलें. एक स्ट्रीक्ट एक्शन हांव मागता पुलिसां कडेन की तांच्यांनी घेवची, जेणे करून लोकांक भंय दिसचो. आनी हे आमी आतां क्लिनिनेस आमचो गांव इतलो दवरला, आतां सद्या ही मशिनरी हें जाल्या. सो आतां परत आमकां हे पंचायतीक खूब त्रास जातले. हे सगळें सेग्रिगेट करून खंय तरी दुसरो जागो किंवा कशें तरी करून निवळ करून परत हें जातलें. आनी हें करतना जर कोणें अशें केलां इंटेन्शनली किंवा कोणाकूय डावट आसा की तेंच्यांनी, हांव आमच्या पब्लिकां कडेन मागता की तांकां रातचें कोणें कोणाक पळयलां जाल्यार तेंच्यांनी पुलिसांनी येवन तांकां सांगचें. आमी कुळे पोलीस स्टेशनाचेर आसा, जे पंचायत मंडळ जे येयल्ले आसा ते राती जो कोणी कचऱ्या शेडी जो MRF शेडीक उजो लायल्लो आनी तेजी मशिनरी जळोवन गेल्ली, जो 1 कोटीच्या भितर सगळो लॉस जाल्ले आसा. आनी आयज ही पंचायत मंडळान येवन हांगा FIR दर्ज केल्ली आसा, जो कोण अननोन व्यक्तीचेर दर्ज केल्ली आसा. आनी PSI हेच्या संदर्भात तपास आमी आपूण लवकर करतलो म्हणून सांगला, बेगीन करतलो म्हणून सांगला तपास. आनी जवळ जवळ 1 कोटीच्या भितर हे सगळी प्रॉपर्टी जळोवन खाक जाल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. कुळे दूधसागर न्हंयेत तनमार प्रोजेक्टा खातीर हाय व्होल्टेज लायनी चौहट टावर उबारपाक खणकाम सुरू आसा. मात ह्या खणकामाक लागून खांडेपार न्हंयेत पिवपाचें उदक खदूळ जावपाक लागला. कुळ्या दूधसागर हांगा आसा जी खांडेपार न्हंय, ते न्हंयचें उदक सगळे लोक सकयल खाता, खांडेपार पर्यंत लोक खाता. आनी हांगा तुमी पळयतात की फाटल्यान जे बोरींग चलता, ते बोरींग एक हाय टेन्शन जी लायन घेवपाची आसा तेजी खातीर एक व्हडलो पोल घालपाचो आसा. तेजी कुशीन तो एक न्हंयची कुशीन ते बोरींग करता आनी तेजी ते उदक बोरिंगाची जे उदक काडटा ते खोदू उदक ते सगळे न्हंयन सोडटा. काल मोठ्या प्रमाणात न्हंयक उदक खोदू जाल्लें आसा, लोकांची तक्रारी येयल्ली आसा. तेन्ना ह्या संदर्भात आमी WRDची जे येई आसा सदानंद नायक, हेका आमी विचारलें की अशें आहा तेणें आमकां काल आपूण तांकां वचोन ताका विजीट दिवन थंय तांकां सांगून येयला की तुमी उदक न्हंयन सोडूं नाका, नाजाल्यार आमी तें बंद करतले म्हणून. अशें करून ते सांगून येयल्ले आसा म्हणटा. काल आतां हे कडेन जेन्ना संपर्क केलो तेन्ना आनी लोकांच्या मनां जो विशय भलतोच जाल्लो आसा. कालच्यान वॉटरफॉल जेन्ना चालू आसा, ते वॉटरफॉलाचें उदक जिपी वयताना उदक खोदलें, पूण आमी जेन्ना वस्तुस्थिती येवन जेन्ना आमी न्हंयचेर पळयली तेन्ना पयल्या बोरींग चलता, ते बोरिंगाची जे उदक रेपो काडटा तो सगळो न्हंयन सोडटाले ते, ताका लागून ते उदक खोदू जातालें. काल जेन्ना येई येवन तेन्ना रिस्ट्रिक्शन दिलां आनी तेणी तांकां सांगतरी तेंच्यांनी आयज थोड्या प्रमाणात बंद केल्लें आसा. पूण आतां ते सायडीन सोडटा, पूण ते तशें कुशीच्या लोकांक परत ते न्हंयकूच मेळटले आनी परत उदक खोदू जातलें अशें लोकांचो समज आसा. गोमंतक TV खातीर कुळेंच्यान एकनाथ खेडेकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.